वेगवेगळी प्रतियोगिता घडोवन हाडटा आणि ह्या सगळ्या कार्यावळींत थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्राक बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. तशेंच वेगवेगळी कोंकणी पुस्तकां तुमकां तांच्या केंद्राच्या लायब्ररींत मेळटलीं. इश्टानो, आमकां खबर आसा की कोंकणीच्या साहित्याच्या मळार आश्वासनी आणि समीक्षकांनी वावर करून ह्या साहित्याक एक नवी वळख दिल्ली आसा. खास करून आमच्या गोंय विद्यापीठाच्या पीएचडी प्रबंधान आमकां हे दिसून येता. पूण हे प्रबंध प्रकाशीत जावंक नाशिल्ल्यान, वाचप्यांक हे जाणीव नाशिल्ल्यान आनी चड लोकां मेरेन पावूंक नाशिल्ल्यान आनी पावचे ह्या उद्देशान थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र अशी एक ऑनलायन माध्यमांतल्यान आयोजीत करता कोंकणी पीएचडी व्यक्तीची सोद वर सांकळ. आयज हाचे तिसरे व्याख्यान हांगा जातले. हांव मागता ह्या केंद्राचे संचालक मोमानीस्ट जोस सिल्वेरा हांचे लागीं की ताणें येवकाराचे उलोवप करचें. फादर, तुमचो मायक अनम्यूट करा. सॉरी. या ई व्याख्यानाचे सुरवातीकच हांव उपकार आठवंक सोदतां डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर, जे कोंकणी विभागाचे गोंय विद्यापीठ हांगा मुखेली म्हूण आसात. ताणें आमचें हें आमंत्रण स्विकारलें. गेले फावटी मातशी तांची अडचण जाली, तरी पूण भोव शांतपणान ताणें सगळें थाऱ्यार घातलें. आनी आज आमी खूश कित्याक सर आज हाजीर आसा देखून, आनी सगळें बरे भशेन जालें म्हणून आमी देवाक बी आर्गां दिता आनी तांची वसत, तांची आई वसत आमी मागता. तेच परी आज ह्या ई व्याख्यानाक सूत्रसंचालन करपी आमचे बाय राणी कामत आनी सराची वळख करपी वैदेवी जरपकर हांचे बी हांव उपकार आठयता. कित्याक उपरांत म्हाका मागीर आनी संदी ना उपकार आठोवंक, कित्याक आमच्या उतराक मान दिवन ताणीन ही जबाबदारी घेतली. पीएचडी केल्ल्या कोंकणी व्यक्तींची थिसीस जी आसा ती सगळ्या मेरेन पावची, चडा लोकां मेरेन पावची, ही आमची मोख. अशें घडटा की जेन्ना एक पीएचडी करतलो आपली थिसीस डिफेंड करता, तेन्ना थोड्याच लोकां मेरेन थंय डिफेन्स जाता. पूण जेन्ना असले माध्यमांतल्यान आमी सगळ्या मेरेन ही थिसीस दवरता, तेन्ना जो वावर जाल्लो आसा, इतली मेहनत केल्ली आसा, ती मेहनत अशीच थोड्याच मेरेन उरना पूण सगळे मेरेन पावता. आनी ही एक खुशालकायेची खबर. आनी अशेंच घडचें ही आमची मोख आसा. ती तुमकां हाचो फायदो जातलो आनी जे नवे विचार आदलेच विचार जे सर मांडटले तातूंतल्यान आमचें गिन्यान उजवाडटलें अशी आस बाळगिता. आनी सगळ्यांक तुमकां आनीक फावट आज ह्या ई व्याख्यानाक हाजीर आशिल्ल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. आयज ह्या तिसऱ्या ई व्याख्यानान उलोवप करतले दोतोर हनुमंत चोपडेकर. तांचो विशय जावन आसा कोंकणी राजभास चळवळीचे समाज भास विज्ञानीक मूल्यांकन. मागता बाय वैदेही कडेन तांणी मानेस्ताची वळख करून दिवची. सगळ्यात पयलीं देव बरें करूं राणी आणि देव बरें करूं फादर, कित्याक की हनुमंत सरा सारक्या कोंकणी म्हालगड्याची तुमी म्हाका वळख करपाची संद दिली. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हे मूळ फोंड्या तिस्क हांगचे. गोंय विद्यापीठांत ते कोंकणी विभागाचे मुखेली म्हणून वावुरतात. तांणी कोंकणीत तशेंच मराठींत मास्टर्स केल्या. उपरांत 2016 वर्सा कोंकणी राजभास चळवळीचे समाजभास विज्ञानीक मूल्यांकन ह्या विशयाचेर तांणी खोलायेन अभ्यास करून पीएचडी पदवी मेळयल्या. तांच्यो साबार कविता आनी एक अंकी नाटकां दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वर्साच्या ग्रॅज्युएशन सिलेबसांत आस्पाविल्ल्यो आसात. कविता, एकांकिका, निबंध, समीक्षा अशे साहित्याचे तरेकवार प्रकार तांणी हाताळिल्ले आसात.
आता केन्ना तरी फातोड जातली एक चीट मोगाळ आवय हे तांची काय कविता जेणे हम होंगे कामयाब कोडी नंबर 1 हरी आमचा टेम्पररी दम दमादम ही तांची काय नाटकुली 2001 वर्साचो कोंकणी भाषा मंडळाचो लिटररी पुरस्कार गोवा कोंकणी अकादमी लिटररी पुरस्कार 2010 वर्सा तशेंच उत्तम शिकोवपी पुरस्कार चौगुले कॉलेज कुडचडी कोंकणी कला केंद्र तर्फे नाट्य लेखन पुरस्कार आर्ट अँड कल्चर खाते हांच्या कडसावन युवा नवसृजन पुरस्कार हे सगळे पुरस्कार तांकां फावो जाले तर अशे हे आमचे म्हान कोंकणी म्हालगडे डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर आयच्या ह्या उलोवपाक तांकां हांव बरें हे सांगूं येता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तर तुम्ही उलोवपाक सुरवात करची. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्राच्या सगळ्या जाळवणदारांक हांव दिनवास करतां. केंद्राचे जाळवणदार फादर सिल्वेरा ह्या उपक्रमात उपस्थित आशिल्ले पत्रकार, साहित्यिक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनो, म्हजो विशय आशिल्लो पीएचडीचो कोंकणीची राजभास चळवळ एक समाजभास वैज्ञानीक मूल्यांकन. Social linguistic evaluation of official language movement of Konkani. म्हाका खबर ना म्हजे स्लाइड्स तुमकां दिसता काय दिसना. उपकार करून चॅट बॉक्सान ताजे विशीं म्हाका प्रतिक्रिया दिवची. दिसता सर. कोंकणी भास, कोंकणी साहित्य आणि कोंकणी संस्कृतायेच्या संदर्भात गोंय विद्यापीठ स्तराचेर कोंकणी विभागांतल्यान संशोधन जावचे आणि संशोधनाची संस्कृती कोंकणीच्या मळाचेर रुजवणाक येवची, विकसीत जावची, उदरगतीक पावची अशा पद्दतीचो हावेस आमच्या म्हालगड्यांनी दवरिल्लो आणि 1987 वर्सा गोंय विद्यापीठान कोंकणी विभागाची स्थापणूक जाल्या उपरांत काळांतरान पीएचडीचो उपक्रम सुरू जालो आणि डॉक्टर अल्विन गोमिश हांच्या मार्गदर्शना सकयल सुरवातीक सगळ्यांत पयलीं डॉक्टर जयंती नायक हांकां पीएचडी मेळ्ळी. ही परंपरा आयज मुखार सरल्या आणि आयज एका पीएचडी गायडाच्या जाग्याचेर 3 पीएचडी गायड आमचे कडेन आसात. शासकीय महाविद्यालय केपें हांगासर एक संशोधनाचे केंद्र सुरू जाल्लें आसा. ताचे जाळवणदार आसा डॉक्टर राजय पवार आणि अनेक मार्गदर्शन ताका लाभिल्ले आसा डॉक्टर प्रकाश पर्रीकार. गोंय विद्यापीठान डॉक्टर प्रकाश पर्रीकार हांकांय बीन पीएचडीची गायडशीप मेळिल्ली आसा आनी तांचे कडेन जायते अभ्यासक विद्यार्थी कोंकणी भास, कोंकणी साहित्य आनी संस्कृतायेच्या विंगड आयामांची भोव तकालस घेवन अभ्यास करता, संशोधन करता. आयज थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्रान हो जो उपक्रम चलयल्लो आसा त्या उपक्रमाची आमी सगळ्यांनी तोखणाय करपाक जाय. तिसरो अभ्यासक तुमच्या मुखार येता म्हज्या रुपान आणि ही वळेरी आता फुडें चलतली आणि ताचो हावेसूय फादरान सांगिल्लो आसा ते प्रमाण गोंय विद्यापीठांतल्यान कोंकणी विशयांचेर संशोधन करपी वेगवेगळे अभ्यासक आसात. त्या अभ्यासकांक एक संद, एक माची, एक विधी दिवपाचो हावेस तांच्यांनी बाळगिल्लो आसा आणि ताचे फाटल्यान आनी एक
लिपीला हावेस असतो म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की नवे अभ्यासक या मळाचेर वयर सरचे आनी तांच्यांनी अशे तरेचे कांय उपेक्षीत मळां आसा कोंकणीच्या संदर्भात. देर आर डिफरंट डोमेन्स इन कोंकणी एरियाज म्हणया जाल्यार ज्यो एक्सप्लोर करुना, जेचेर अभ्यास जावना, ज्यो उपेक्षीत आसात. थॉमस पिबट कोंकणी भास 16व्या-17व्या शेंकड्यांतल्या क्रिस्ती धर्मीक साहित्याचेर जाल्यार आनी मोठो अभ्यास करूं येता. तर हे नदरेंतल्यान हो जो उपक्रम तांच्यांनी केल्लो आसा, फुडें व्हेल्लो आसा, ताका परबीं भेटयता आनी म्हज्या विशयाक हात घालता. कोंकणीची राजभास चळवळ एक समाजभास वैज्ञानिक मुल्यांकन हो विशय हांवें 2011 वर्सा डॉक्टर माधवी सरदेसाय हांचे कडेन चर्चा करून घेतिल्लो. दुर्दैवान म्हजी PhD कंप्लीट जाली, पुराय जाली त्या वेळाचेर ती ह्या संवसारांत नाशिल्ली आनी मागीर फकत सबमिशन वा पुराय प्रक्रिया पुराय करता आसतना बाकीबाब बोरकर रिसर्च चेराचे एडवोकेट उदय भेंब्रे गोंय विद्यापीठांत तेन्ना सक्रीय आशिल्ले. तांच्या आदारांतल्यान हांवें म्हजो PhD वावर पुराय केलो. 2011 ते 2015 म्हणजे लागीं 5 वर्सां हांवें वावर केलो आनी त्या वावरांतल्यान कोंकणीची राजभास चळवळीच्या संदर्भात एक समाजभास वैज्ञानिक मुल्यांकन म्हणजे सोशियो लिंग्विस्टीक इव्हॅल्युएशन करपाचो प्रयत्न हांवें केलो. जेन्ना हो विशय हांवें सुरवातीक घेतलो तेन्ना त्या विशयाच्या फाटल्यान कांय उद्दिश्टां आशिल्लीं. खूब फावटी आमी जेन्ना खंयचो विशय घेता तेन्ना उद्दिश्टां जर आमच्या मुखार नासत, प्रयोजनां जर आमच्या मुखार नासत, हेतू जर आमच्या मुखार नासत जाल्यार आमी खुबशे फावटी दुसऱ्या एका वाटेन वचपाची शक्यता आसता आनी संशोधनाच्या मळाचेर वावर करता आसतना ह्या गजालीची जतनाय घेवची पडटा. देखीक गोंयच्या भाशीक संघर्शांतल्या इतिहासीक, धर्मीक, सांस्कृतीक, समाजीक आनी राजकीय कारणांचो सोद घेवपाचो हांवें सगळ्यांक बाळगिल्लो. कोंकणी चळवळीची वैचारीकताय, समाजीकताय, संघटन आनी राजकारण ह्या आनी अशा तरेच्या साबार घटकांचो अभ्यास करप हो एक हांवेस बाळगिल्लो. राजभास चळवळीचें स्वरूप स्पश्ट करून कोंकणी मराठी भाशावादाची समाजभास वैज्ञानिक बसका तपासप. कारण खूब फावटी कोंकणी मराठी भाशीक संघर्शा कडेन हांव खंयच्या नदरेंतल्यान पळयता, हांव कोणाचो वादी आसा, कोंकणीवादी आसा, मराठीवादी अशा तरेच्या गैरसमजांतल्यान आमी त्या विशया कडेन पळोवप जाताले. तर शास्त्रीय नदरेंतल्यान ताच्या फाटलीं कारणां, ताची वैचारीक बसका समजून घेवपाचो प्रयत्न करपाचो आशिल्लो. मुक्ती उपरांत गोंयांत घडिल्ल्या भाशीक अस्मितायेच्या साबार आंदोलनाचो चिकित्सक अभ्यास करप हो आनी एक हावेस. म्हणजे गोंय मेकळें जाल्या उपरांत भाशीक अस्मितायेक धरून जी आंदोलनां जाली त्या आंदोलनाचो चिकित्सक अभ्यास करप हो हावेस बाळगिल्लो. आनी तातूंत संविधानीक कायद्यांच्या आदारान कोंकणीच्या भाशीक नियोजनाची समाजभास वैज्ञानिक मोलावणी करप. तातूंतली कांय उतरां जी आसा ती शास्त्रीय बसकेक धरून येयल्ली आसा. भाशीक नियोजन म्हणजे भाशीक लँग्वेज प्लॅनिंग, मोलावणी म्हणजे एनालिटिकल स्टडी जी आसा ती आमची आसा, क्रिटिकल स्टडी म्हणून येता. कोंकणीची राजभास चळवळ एक समाजभास वैज्ञानिक मुल्यांकन ह्या विशयाक तडीक व्हरता आसतना हांवें म्हज्या विशयाची मांडणी अशी केल्ली की एकंदर 6 अध्यायांनी हो विशय मांडिल्लो आसा. तातूंत सुरवातीक आरंभ, आपणी, भूमिका आनी विशय प्रवेश. दुसरो महत्वाचो अध्याय आसा समाजभास विज्ञान. ताची संकल्पना, ताची व्याख्या, समाजभास विज्ञानाचे खंयचे घटक वा आयाम म्हज्या विशयाक लागू जाता ताका धरून भासाभ्यासाचे एक आधुनीक शास्त्र, भाशेचो अभ्यास करपाचे आधुनीक शास्त्र म्हणून समाजभास विज्ञानाक सोशियो लिंग्विस्टिक्स पळोवपाक जाय. ताच्या संदर्भातलो विचार आसा. जाल्यार तिसऱ्या अध्यायान मुक्ती आदली गोंयची इतिहासीक स्थित्यंतरां भाशीक संघर्शाची फाटभूंय. कारण आयज जो आमी विशय पळयता कोंकणी मराठी संदर्भातलो ताची मुळां खंय तरी गोंयच्या इतिहासान लिपिल्ली आसा. ताच्या संदर्भात हो अध्याय आयिल्लो आसा. चवथ्या अध्यायान कोंकणी राजभास चळवळीची आंदोलन पर्वां आमी चुकीच्या अर्थान घेता किंवा गैरसमजांतल्यान घेता वा अभ्यास नाशिल्ल्या कारणान घेता की 555 दीस चलिल्लें राजभास आंदोलन जे 29 जुलय
1985 ते 4 फेब्रुवारी 1987 मजगती म्हणजे 555 दिवस चाललेले तेच म्हणजे राजभास चळवळ अशा पद्धतीचा विचार जाता. तसे नाही तर ताजो शास्त्रीय विचार केल्लो आसा आणि देखून कोंकणी राजभास चळवळीची आंदोलन परवान 3 हांवें वेचिल्लें आसा, ताचो अभ्यास केला. 5वें अध्ययन कोंकणीचे राजभास चळवळीचे समाजभास वैज्ञानिक मूल्यांकन. जी आंदोलन परवा जाचो एक अभ्यास केला, ताजो समाजभास वैज्ञानिक असो विचार करून ताचे मूल्यांकन वा ताचे क्रिटिकल अभ्यास जो आसा तो जाल्लो आसा. निमणे वेळी निष्कर्ष आनी समारोप मांडपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. हांव जाणा ह्या 30-35 वा 40 मिनिटांच्या कालावधीन हांव पुराय म्हजो प्रबंध तुमच्या मुखार सादर करूंक शकना. अशा पद्धतीच्या डिजिटल माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन पाविल्ल्या कारणान घडे काय अडचणी येतल्यो. म्हणून मुखेलतायेन जे फायंडिंग्स आसात, जो सोद आसा, त्या सोदाचेर चड भर दिवपाचो विचार हांव करता. पूण सुरवातेक एक एकंदर तुमकां वावराची व्याप्ती करची, खोलाय करची, उंचाय करची म्हणून मुखेलतायेन हे अध्याय जे आसात ताजे विशीं थोडेशें सांगतलो आनी मुखेलतायेन 5व्या आनी 6व्या अध्यायान हांव खोलायेन वचपाचो प्रयत्न करतलो. जो कोण संशोधन करपी विद्यार्थी आसता पळय ताका सुरवातीक एक चॅप्टर घेवचोच पडटा. तातूंत आरंभ, आपणी, भूमिका आनी त्या विशया भितर रिकपाचो एक प्रवेश पडटा. ह्या विशयाच्या किंवा ह्या अध्यायाच्या निमणे कडेन प्रस्तुत शोध वावराची आपली आनी विशय प्रवेश करता आसतना हांवें सुरवातेक कोंकणी मराठी भाशीक संघर्श आनी प्रस्तुत शोध वावर खंय एकामेकाक लागू जाता, भाशीक संघर्ष अभ्यासाच्यो ज्यो 3 नदरो आसा त्या 3 नदरांचेर अभ्यास केला आनी निमणी जी समाजभास वैज्ञानिक नदर जी आसा ते नदरेचेर हांवें खोलायेन भाश्य केल्लें आसा. दुसरो महत्वाचो अध्याय म्हजो आसा तो आसा समाजभास विज्ञान. भाषाभ्यासाचे एक आधुनिक शास्त्र, भाषेच्या अभ्यासाचे एक आधुनिक शास्त्र म्हणून आम्ही समाजभास विज्ञानाक पळयता. सोशियोलिंग्विस्टिक अप्रोच. तातूंत हे शास्त्र खंय विकसीत जालें, ताची संकल्पना कितें, ताची सुरवात खंय जाली, स्वरूप कशें आसा, व्याप्ती, ताची व्याख्या आनी ताच्यो खाशेलतायो खंयच्यो. आनी तातूंत ह्या अध्यायाच्या दुसऱ्या वाट्यान म्हणजे 2.2 हातूंत समाजभास विज्ञान आंतरविद्या शाखीय अभ्यास क्षेत्र, इंटरडिसिप्लिनरी अभ्यास क्षेत्र जे आसा ते. कारण भाशेचो अभ्यास उपरांत भास, समाज आनी संस्कृतीचो अभ्यास आसता. भाशेक वा समाजा भितर एक भाशिकता, द्विभाशिकता आनी बहुभाशिकता हाची संकल्पना आसता. प्रमाण भास, बोली भास ह्यो चलिल्ल्यो आसता. समाजीक आनी सांस्कृतीक गट विकसीत जाल्ले आसा त्या भासांक धरून. भाशीक बदल, भाशीक भेद, भाशीक परिवर्तन, भाशीक प्रश्न आनी भाशीक नियोजन अशे 6 आयाम आसा समाजभास विज्ञानाचे. तांचो अभ्यास आनी तांची वळख केल्या जो मेरेन ह्या 6 आयामांची वळख करिना तो मेरेन शास्त्रीय आनी वैज्ञानिक दृष्टिकोनांतल्यान आमी कोंकणी मराठी संघर्शाक आनी तातूंत कोंकणीचे राजभास चळवळीचो अभ्यास करूंक शकना. सादी देख दिता शोभार गजाली करूंच्यो ना तुमकां घडये. जे कोण अभ्यासतात हे विशय तांकां व्यवस्थित कळटले. लँग्वेज प्रॉब्लेम has been politicized in Goa instead of language planning. म्हणजे भाषिक वाद हो गोंय मुक्ती जाल्या उपरांत गोंयांत आशिल्लो ताची साबार कारणां आशिल्लीं. ती संस्कृताय नासता, ती धर्म संस्कृताय नासता, ती राजकीय नदरेंतल्यान फुडें सरिल्ली आसता. वेगवेगळे प्रश्न आसता तातूंत. तर हे जे भाशीक प्रॉब्लेम्स आसा ते गोंयच्या नव्या सरकारान जो गोंयांत पयले फावटी जेन्ना सत्तेर आयलो, गोंय मेकळें जाल्या उपरांत 1933 आसा, ताणें तो भाशीक प्रश्न हो नियोजना मेरेन व्हरपाची गरज आशिल्ली. पूण दुर्दैवान भाशीक प्रॉब्लेम हॅज बीन पॉलिटिसायज्ड इन्स्टेड ऑफ लँग्वेज प्लॅनिंग. भाशीक नियोजन जावचें सोडून हें एक मुखेल कारण आसा आनी ताजेरूच समाजभास विज्ञान बोट दाखयता. कशें तें आमी फुडें पळयतले. भाषाद्वित्व नावाची एक संकल्पना हांवें घेतली. भाषाद्वित्व एका इंग्लीश वर्ड आसा डायग्नोसिया. चार्ल्स फर्ग्युसन ह्या अभ्यासकान आयसियन क्रियोल, स्विस जर्मन आनी अरेबिक ह्या भाषांचो अभ्यास केलो. कारण त्या भासांमध्ये आपली सवकळीची जी भास आशिल्ली समाजातली त्या वाठारांतल्या, आपल्या जिवेली भास आसली, आपली काळजांतली भास आसली, मेंदवांतली भास आशिल्ली,
ती आपली सच्ची सवकळीची भास कुशीक धरून दुसऱ्या खंयच्या तरी भाषेक व्हड मानपाची एक परंपरा चलिल्ली. अशें जंय जंय चलता थंयसर ताका लँग्वेज डायग्लोसी अशें म्हणटा आनी आमी ताका शब्द दिलो आसा भाशाद्वित्व. कोंकणीचे बाबतींत तशें जाल्लें. अजुनूय कांय प्रमाणान आसा की आपलो कोंकणी कमी लेखप आनी हेर भासांक म्हणजे गोंय मेकळें जावचे पयलींची परिस्थिती आनी गोंय मेकळें जाल्या उपरांतची परिस्थिती कशी आशिल्ली आनी तातूंतय बीन कशे पद्दतीन कोंकणी मराठी संघर्शाक जें बीज जें आसा तें पडिल्लें आसा. कारण आपलेच भाशेन आमी आमची भास मानून आशिल्ली एका काळाचेर ती गजाल आसा. मागीर आवय भास आनी सांस्कृतीक भाशेची संकल्पना हातूंत सांगपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. खूब फावटी आमकां कळना की सोशियो लिंग्विस्टिक्स समाज भास विज्ञान आनी भाशेचें समाजशास्त्र म्हणजे सोशियो लिंग्विस्टिक्स आनी सोशियोलॉजी ऑफ लँग्वेज. सादे पद्दतीन सांगचें जाल्यार जेन्ना एखाद्या समाजान भाशेक लागून जेन्ना वाद जाता तेन्ना त्या समाजातल्या त्या वादाचो अभ्यास जेन्ना भास विज्ञानीक नदरेंतल्यान पळयता तेन्ना ताका समाज भास विज्ञान म्हणटा आनी सोशियोलॉजिकल नदरेंतल्यान तो अभ्यास जाता तेन्ना ताका भाशेचें समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ लँग्वेज म्हणटा. मातसो वेगळो विशय आसा आनी आमी जो एप्रोच हांवें जे नदरेंतल्यान ह्या पुराय विशयाचो अभ्यास केला ती आसा समाज भास विज्ञानीक नदर. आनी तातूंत भास समाज संस्कृती भाशीक सापेक्षताय धरून भाशाद्वित्व आनी भाशीक प्रश्न आनी भाशूक नियोजन हे कांय क्रायटेरिया हे कांय निकश वापरिल्ले आसा. हो विशय समजून घेवपाक ह्या विशयाचेर मूल्यमापन करपाक ह्या विशयाची मोलावणी करपाक. जेन्ना आमी म्हणटा की कोंकणी मराठी भाशीक संघर्श हो संघर्श इतिहासान लिपिल्लो आसा संस्कृतायेन लिपिल्लो आसा वेगवेगळ्या गजालींनी लिपिल्लो आसा हाचो सोद घेतलो जाल्यार आनी मुक्ती उपरांतल्या 1961 ते 1987 मेरेनच्या कालखंडांत घडिल्ल्या भाशीक संघर्शाची मोलावणी करतलो जाल्यार 1961 पयली परिस्थिती कशी आशिल्ली गोंयची वा कोंकण प्रांताची हाचो अभ्यास करता आसतना मुक्ती आदली गोंयची इतिहासीक आनी राजकीय स्थित्यंतरां, मुक्ती आदली गोंयांतली सांस्कृतीक आनी भाशीक स्थित्यंतरां, गोंय मुक्ती आदली कोंकणी मराठी भाशावादाची स्थित्यंतरां आनी भाशीक संघर्ष हाजे भितर मागीर कोंकणी मराठी वादाचो आरंभ आनी पाश्चात्य अभ्यासकांनी हाजेर कशी मतां मांडल्या. भाशीक वादांत कुन्ने रिवार, मॉन्सिन्योर सेबॅस्टियन रुडॉल्फ दालगाद आनी समकालीनांची मतां कशी आशिल्ली. भाशीक वादांत शणै गोंयबाब, अ.का. पिळवळकर आनी समकालीनांनी योगदान कशें दिल्लें आसा, आपआपली भुमिका कशी मांडिल्ली आसा, कश्यो रुजवाती दिल्ल्यो आसा. काकासाहेब कालेलकर सारकिल्ले विद्वान हांणी योगदान दिलां आनी मुंबय शारांत कोंकणी चळवळ एका काळार कशी चल्ली हाजी बी फाटभूंय तपासून कशा पद्दतीन मुक्ती आदली गोंयची इतिहासीक आनी स्थित्यंतरां आशिल्ली ताचो एक अभ्यास ह्या अध्यायान केल्लो आसा. आनी गोंयची भाशीक चळवळ फाटभूंय संघटन संकल्पना आनी स्वरूप हाजे भितर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची स्थापणूक, गोमंतक साहित्य सेवक मंडळाचें योगदान वा ताची भुमिका आनी गोंयच्या कोंकणी भाशेच्या चळवळीची पुराय संकल्पना जी आसा ती ह्या अध्यायान मांडल्या. हांव जें कितें सांगलां ती ह्या 3 म्हत्वाच्या गजालींनी आसा आनी चवथी ताका धरून येता ती अभ्यासाची आसा. म्हणजे साद्या सुटसुटीत शब्दांनी सांगचें जाल्यार ह्या साबार गजालीचो अभ्यास पयल्या 3 अध्यायांनी केल्या उपरांत अशें नदरेक येता कोंकणी भाशीक चळवळीचे एका वेळची कालखंड आसा. 1858 ते 1910 हो भाशीक पुनरुत्थानाचो कालखंड असो अभ्यासाचो एक निकश हांवें मांडिल्लो आसा, निष्कर्श मांडिल्लो आसा. कारण डॉक्टर जोकी एलियादोरू कुन्नरिवार हांणी एन्सायो हिस्टोरिको द लिंग्वा कानारी हो प्रबंध प्रस्तुत केलो आनी तांणी पळयलें की आपले भाशेक गोंयकार जे आसा तिका लागीं दवरिनात, तिचो तिरस्कार करता आनी दुसरे खंयचे तरी भाशेक वेंगोवन बसता. अशा वेळाचेर कोंकणी भाशेचो इतिहास दवळून काडून तांणी एक विचार दिलो युवकांक, तरणाट्यांक आनी अभ्यासकांक की आपले भाशेक तुमी वयर काडपाक जाय. जगातल्या दर एका मनशाची वळख ताच्या भाशेंतल्यान आसा, ताच्या संस्कृतायेंतल्यान आमकां मुखार आयली दिश्टी पडटा. सो कुन्नरिवार जो 1858 वर्सा जो प्रबंध घेवन येता आनी 1910 वर्सा आमकां शणै गोंयबाब आपलो विचार घेवन येता साहित्यांतल्यान वा आपल्या वावरांतल्यान हाजे मेरेनच्या काळाक हांवें भाशीक पुनरुत्थानाचो कालखंड म्हटला. जाल्यार 1910 ते 1939 म्हणजे अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची स्थापणूक जावचे पयलींचो कालखंड शणै गोंयबाबाचो वैचारीक पुनरुत्थानाचो कालखंड म्हटला ताका. आनी
ह्या कालखंडात आमकां शणै गोंयबाबाचें योगदान दिश्टी पडटा पुनर्वसनाच्या संदर्भात, कारण तो विचार दिता खंयचेय चळवळीची सुरवात ही विचारांतल्यान जाता. भरभक्कम पक्को परिपक्व जर विचार नासत जाल्यार ती चळवळ उबीच रावूंक शकना. कोंकणी चळवळीची वैचारीक बसकाना घडिल्ली आमकां दिश्टी पडटा. ताका धरूनच हांवें कोंकणी चळवळीचें वर्गीकरण केल्लें आसा ह्या कालखंडाक धरून. ताचे उपरांत 1939 ते 1961 7 आणि 8 जुलै 1939 ह्या दिसांनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची स्थापणूक कारवारां जाली. हो संघटनात्मक कार्याचो कालखंड आसा आणि हाका धरून ताचें वर्गीकरण जाल्लें आसा. आनी ताजे उपरांत म्हजो अभ्यासाचो मुखेल कालखंड आसा तो म्हणल्यार 1961 ते 1987 राजकीय संघर्षाचो कालखंड. चौथ्या अध्यायान कोंकणीची राजभास चळवळ बोली ती भास मेरेनचो संघर्ष. खूबशे फावटी लोकांनी वा अभ्यासकांनी वा संशोधकांनी स्कॉलर्सांनी हे नदरेंतल्यान रिसर अभ्यास केलो म्हाका दिसना. केलो जाल्यार तो विशिष्ट पद्दतीन एक थारावीक नदरेंतल्यान केल्लो दिश्टी पडटा आनी शास्त्रोजुद्ध पद्दतींतल्यान अभ्यास करता आसतनाचे नदरेक येता. गोंय मेकळें जाल्या उपरांत 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा गोंयान ओपिनियन पोल जालो, जनमत कौल जालो. हे राजभास चळवळीच्या आरंभाच्या सुरवातीच्या संस्थापक पर्वाचो आरंभ आसा. तातूंत 3 म्हत्वाच्यो गजाली आसात. जनमत कौलाची संकल्पना, स्वरूप आनी राष्ट्र मान्यता, जनमत कौलाची मुखेल स्थित्यंतर आनी मुद्दे आनी जनमत कौलाच्यो घोशणा आनी प्रचारांचें योगदान हो भाग. जाल्यार उपरांत म्हणजे ह्या संस्थापक पर्वाचो एक खोलायेन अभ्यास म्हणजे ओपिनियन पोल हो शब्द लेगीत खंयच्यान आयलो ताजो सुद्धा अभ्यास केला. ओपिनियन पोलाच्या वेळाचेर जो शिक्को मारता आसतना शाही खंयच्या रंगाची वापरली हाजे मेरेनचो अभ्यास आनी कित्याक वापरली. आणि ओपिनियन पोल दिता आसतना लोकसभेन आणि राज्यसभेन कशा पद्धतीची चर्चा झाली आणि कशा पद्धतीचो विरोध जालो आणि कशा पद्धतीचे समर्थन झाले आणि कित्याक लागून ते दिवप जाले आणि कोणी कोणी ओपिनियन पोल दिवचे खातीर प्रयत्न केलो. आणि एका महिन्याच्या प्रचाराच्या कालखंडा भितर वेगवेगळ्या संघटनांनी, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी, वेगवेगळ्या व्यक्तींनी कशा पद्धतीने योगदान दिले आणि ताची भूमिका कशी आशिल्ली हाचो विचार हातून केल्लो आसा. जाल्यार साहित्य अकादमीचे मान्यतायेचे दुसरे आंदोलन राजभास चळवळीचे संशोधन करता आसतना हांवें तितून 3 आंदोलनां स्विकारल्या. एक ओपिनियन पोलाक हांवें संस्थापक पर्व म्हटलां. साहित्य अकादमीच्या मान्यतायेचे विधायक स्वरूपाचे साहित्य अकादमीच्या वेदिकेचेर जाल्ले एक आंदोलन जेका विधायक पर्व म्हटलां. जाल्यार 555 दिसांचे राजभास आंदोलन हेका हांवें संघर्ष पर्व म्हटलां. आणि ह्यो 3य गजाली जनमत कौल आसूं, साहित्य अकादमीची मान्यताय आसूं आणि राजभास आंदोलन आसूं, ह्यो 3य गजाली एकामेका कडेन कश्यो बांदून आसात ज्यो मागीर कोंकणीच्या राजभास चळवळीक स्वरूप दिता, रूप दिता. हाजो एक वेगळो विचार हांवें केल्लो आसा. कारण अशा पद्धतीन अभ्यास कोणी केल्लो दिश्टी पडना आणि शास्त्रीय नदरेंतल्यान अशा पद्धतीन जो मेरेन वर्गीकरण कोंकणी चळवळीचें करिना तो मेरेन तो अभ्यास पूर्णत्वाक वचना हे म्हज्या नदरेक आयलें. हो एक तुमी जर तक्तो पळयशात जाल्यार नदरेन तुमच्या येतले कोंकणीची राजभास चळवळ म्हणजे म्हजी संकल्पना कितें आसा. कोंकणी चळवळीचे एक स्वरूप आणि ताची व्याप्ती सांगता आसतना आतां मेरेन हांवें जी चर्चा केली वेगवेगळ्या अध्यायाच्या माध्यमांतल्यान तें हांवें मांडिल्लें आसा. 1858 ते 1910 मेरेन कुन्नरिवार पर्व म्हटलां आणि ताका कोंकणी पुनरुत्थानाची चळवळ. 1910 ते 1939 शणै गोंयबाब पर्व म्हटल्यार ते कोंकणीचे वैचारीक चळवळीची बसका चळवळ म्हणटा हांव. आणि 1939 ते 1961 हाका हांवें कोंकणीचे संघटनात्मक चळवळ म्हटल्या. ह्या बुनयादीचेर हे मुकूट कशें तुमकां दिश्टी पडटलें. कोंकणीची राजभास चळवळ उबी जाल्या जी 1961 ते 1987 मेरेन चल्ल्या आणि तातूंत 4 महत्वाचे वाटे घातल्यात. एक आत्ता सांगले त्या प्रमाणे गोंय वेगळे राखपी जनमत कौलाचे आंदोलन म्हणजे कोंकणीची राजभास चळवळ ही 3 आंदोलनांनी चलिल्ली आसा असो म्हाजो शोध आसा. गोंय वेगळे राखपी जनमत कौलाचे आंदोलन, साहित्य अकादमीची मान्यताय कोंकणीक दिवपी दुसरें आंदोलन आणि
तिसरें जे आसा ते संविधानीक हक्क दिवपी कोंकणीचे राजभास आंदोलन. ह्या 3 महत्वाच्या आंदोलनांचो समाज भास विज्ञानीक नदरेंतल्यान अभ्यास करून एकंदर 3 आंदोलनां चलिल्ल्या ह्या कोंकणी राजभास चळवळीचो हांवें अभ्यास केलो आसा आनी कोंकणी प्रतिभेचे साहित्यीक पुनरुत्थान म्हणजे साहित्यीक नदरेंतल्यान जे योगदान आसा ताका हांवें कोंकणी प्रतिभेचे साहित्यीक पुनरुत्थान कारण ह्या सगळ्या वावरा भितर कोंकणीचे राजभास चळवळीच्या ह्या एकंदर वावरा भितर कोंकणी साहित्यिकांनी जी भूमिका निभयल्ली आसा त्या भूमिकेक हांवें एक मान सन्मान दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सगळ्यात पयलें आंदोलन येता 1967 वर्साचे 1967चे जनमत कौल. 16 जानेवारी 1967 वर्स ह्या दिसा जेन्ना जनमत कौलाचो निकाल आयलो, निकाल 2-3 दिसांनी आयलो, तेन्ना एकंदर गोंय, दमण आनी दीव संघ प्रदेशान 28+2 दीव आनी दमण 30 मतदारसंघ आशिल्ले आनी ही जी एके पद्धतीची वेंचणूक जाली त्या वेंचणुकेन संघ प्रदेशाक विरुद्ध विलिनीकरण गोंय महाराष्ट्रान विलीन करचें काय संघ प्रदेश म्हणून जो तेन्ना जाल्लो आनी मागीर 30 मतदारसंघ दिल्ले गोंय, दमण आनी दीव संघ प्रदेशाच्या रुपान. तर लोकांच्या मुखार एक पर्याय दवरलो आनी हाजे नेताय लेगीत एक वेगळें विधेयक, एक बिल राज्यसभेन लोकसभेन पास करून हो ओपिनियन पोलाचो एक पर्याय गोंयकारां मुखार दवरिल्लो आनी दीव आनी दमण ह्या लोकांक गुजरातान वचचे काय संघ प्रदेश म्हणून गोंय, दमण आनी दीव हांचे वांगडा रावचे असो पर्याय आशिल्लो. आनी ह्या वेंचणुकेन 34,021 मतांनी गोंय वेगळे उरले आमकां दिश्टी पडटा. म्हणजे 13 डिसेंबर 1966 ह्या दिसा एकंदर प्रचाराची सुरवात जाली अशें म्हणटात आनी 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा वेंचणूक जाली ओपिनियन पोलाच्या संदर्भातली. ह्या साधारण एका म्हयन्याच्या कालखंडान पुराय गोंय जे आसा तातूंत वेगवेगळे तरेची गटबाजी, सांस्कृतीक गटबाजी, समाजीक गटबाजी, जाती आनी धर्मीक प्रचार, पत्रकारितेच्या नदरेंतल्यान वेगवेगळे गट म्हणजे राष्ट्रमत नांवाचो पेपर किंवा वृत्तपत्र जे आसा मराठींतल्यान कोंकणी आनी गोंय वेगळे उरचे, कोंकणी हो सरळ असो विशय नाशिल्लो पूण गोंय वेगळें उरपाक जाय ह्या विचारांतल्यान फुडें सरून म्हणून पत्रकारितेचें योगदान. मागीर राजकारणाच्या भितर आमकां मगो, युगो, राष्ट्रीय काँग्रेस अशा कितलेशेच राजकीय संघटना सक्रीय जाल्यो दिश्टी पडटा. हातूंत हे गट जाल्ले तातूंत मुखेलतायेन विलिनीकरणवादी आनी संघ प्रदेशवादी अशा पद्धतीचे 2 गट दिश्टी पडटा. हांगा एक देखी खातीर जनमत कौलाच्यो घोशणा तुमच्या मुखार दवरता जेणे करून जनमत कौलाच्या संदर्भातले जे भावनीक आविष्कार कशा पद्धतीन आशिल्लो किंवा लोकांच्या नदरेंतल्यान कशा पद्धतीन साबार प्रचार चलतालो. विलिनीकरणवादी घोषणा आकाश पाताळ एक करू आकाश पाताळ एक करू गोवा महाराष्ट्रात विलीन करू ताका एक वेगळी जाप आसा. संघ प्रदेश वादी घोषणेच्या रुपान गोंय कोणाचें, गोंयकारांचें, गोंय आमचें, आमचें गोंय आमकां जाय. सरकार हवे पणजीला कशाला घट्टाण करायला असो विचार चलतालो की सरकार पणजे कित्याक लागून जाय, घट्टाण करपाक काय कितें अशा पद्धतीचो विचार चलता काय कितें अशें दिश्टी पडटालें. अशा वेळाचेर सरकार हवे पणजीला कशाला घट्टाण करायला ह्या जापेक, ह्या प्रश्नाक सरकार हवे पणजीला गोव्याच्या वा गरिबांच्या हितरक्षणाक. आमचा दावा महाराष्ट्रात गोवा, जिथं मुंबई तिथं गोवा अशा पद्धतीन संयुक्त महाराष्ट्र परिषद वा तांचे जाळवणदार जे आसा किंवा हांगासरल्यो ज्यो संघटना आसा त्यो कार्यरत आशिल्ल्यो जाल्यार आपले मत कोणाला, आपले मत संघ प्रदेशाला म्हणजे मराठी भाशेंतल्यानूच कळत नकळताच एक विचार फुडें सरतालो. बेळगाव, निपाणी, कारवार, गोवा सह संयुक्त महाराष्ट्र जालाच पाहिजे अशा पद्धतीची एक घोषणा मेळटा जाल्यार ताका घरचे बेदी भायले चोर तांकां सांगात वॉसिमोर म्हणजे स्वाभिमानांतल्यान आयिल्लो तो विचार आमकां घोशणांतल्यान दिश्टी पडटा. गोवा आहे महाराष्ट्राचा नाही कुणाच्या बापाचा म्हणजे अशा पद्धतीची एक धमकी जा
अशा पद्धतीची एक घोषणा दिश्टी पडटा. त्या वेळाचेर जो विचार संघ प्रदेशवादी घोषणेंतल्यान दिश्टी पडटा तो असो, कोंकणी भास आमची माय आमकां जाय. कोंकणी भास आमची माय आमकां जाय. समाजीक गट वा सांस्कृतिक गटाच्या संदर्भातल्यान हे जे कितें चलिल्लें ते एक मोठे आंदोलन आशिल्लें आणि ते विधेयक न्ही तर संस्थापक स्वरूपाचे आंदोलन आशिल्लें आणि ताजो अभ्यास केल्या उपरांत आमकां गोंयकारांची जी त्या वेळावेळची जी भुमिका आसा आणि एकंदर संघर्ष विलिनीकरणवादी वा संघ प्रदेशवाद्यांच्या संदर्भात आसा तो संघर्श आमकां बारीकसाणेन अभ्यासपाक मेळटा, पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता स्लायडीज चलना, फुडें वचना. हांव परत एकदां स्लायडी तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न करतात. म्हाका थोडो वेळ दियात. कारण संशोधनाच्या संदर्भातले हे सगळे प्रस्तुतीकरण करता असताना जर योग्य पद्धतीन तर तुमकां ते पळोवपाक मेळत काय गजाली जाल्यार ताजो एक ऑडिओ विज्युअल इफेक्ट दिसूं शकता म्हणून ह्या साबार गजालीचे प्रयोजन हांवें दवरिल्लें. एक विचार असो आयिल्लो की सरळ उलोवप, पूण हें उलोवप खंयच्या एका साहित्यीक कृतीचेर नाशिल्ल्या कारणान संशोधनाच्या एका विशिश्ट विशयाचेर आशिल्ल्या कारणान ते तशाच पद्धतीन प्रस्तुत जावचो असो हांवें विचार केलो. दुसरें आंदोलन जाचो हांवें खोलायेन अभ्यास केल्लो आसा ते म्हळ्यार कोंकणीक मेळिल्ली साहित्य अकादमीची मान्यताय. खूब जाण एक प्रश्न निर्माण करूं शकता की हें आंदोलन कशें काय म्हणून. एक संघर्श आशिल्लो साहित्य अकादमीच्या वेदिकेचेर. साहित्य अकादमीची स्थापणूक जी आसा ती 12 मार्च 1954 ह्या दिसा जाली. खरें म्हळ्यार रिझोल्युशन हाच्या संदर्भान 1952 वर्साच सरकारी पातळीचेर केंद्र सरकारान मान्य करून घेतले, पूण रीत 12 मार्च 1954 जाली. म्हणजे भारत सरकार केंद्रीय साहित्य अकादमीच्या नदरेंतल्यान भास, साहित्य, ललित कला, संगीत, नाटक अशा कला प्रकारांक पोसवण दिवचे खातीर ह्या साहित्य अकादमीची निर्मिती केली. पूण ताका 3 फाटे आशिल्ले. एक साहित्य अकादमी, मागीर ललित कला केंद्र आणि संगीत नाटक अकादमी. आणि आमकां लागू जाता ती साहित्य अकादमी, कारण साहित्य अकादमीन सुरवातेक 15 भासांक दिसता स्लायडी. वय सर दिसती पडटा. स्लाइड्स दिसता. वय ओके. ओके, सर स्लाइड शो कर. आता दिश्टी पडटा. दिसता हय सर दिसता. दिसता. दिसता न्ही. वय ओके. 15 भासांक साहित्य अकादमीन मान्यताय दिल्ली आणि ताज्या उपरांत साहित्य अकादमीच्या संविधाना प्रमाण नव्यो भासो जर तातूंत येवपाक सोदता आसत जाल्यार तांच्यांनी रीतसर कांय निकश आसा, क्रायटेरिया आसा ते पुराय करून भितर येवपाक जाय. आणि ते प्रक्रियेक फुडो करून मागीर उपरांत 1958 वर्सा सिंधी भास, 1965 वर्सा मैथिली भास, 1969 वर्सा डोगरी, 1971 वर्सा मणिपुरी आणि राजस्थानी 1971 वर्सा भितर सरली. हाच्या मजगती कोंकणी भास साहित्य अकादमीन मान्यताय येवचे नदरेंतल्यान पुरुषोत्तम मल्ल्या नावाचो एक कोंकणी भक्त, कोंकणी कार्यकर्तो, कोंकणी समर्थक, कोंकणी भाषा प्रचार सभा या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान सातत्यान कार्यरत आशिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. मागीर कोंकणी भाशा मंडळ गोंय चे जाळवणदारांनी हो विशय मुखार व्हेल्लो आमकां दिश्टी पडटा. कारण कांय क्रायटेरिया आसता, वेगवेगळ्या पद्दतीन कांय डॉक्युमेंटां दिवची आसता, पुरावे दिवचे आसता आणि त्या निकशा प्रमाणे ही भास पुर्विल्ल्या काळान अस्तित्वात आशिल्ली, आयज दिसपट्ट्या वेव्हारांतली भास आसा काय ना, ती शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन चलता काय ना, वता काय ना, अशे वेगवेगळे निकश आसता. आणि सांगपाक म्हाका खोशी भोगता 16व्या शेंकड्यात क्रिस्ती धर्मीक कोंकणी साहित्य जे जल्माक आयले ताजो सुद्धा पुरावो हांगासर दिवन एक कोंकणीची जी बाजू आसा ती घट करपाचो प्रयत्न जालो. आणि हे प्रक्रिये भितर जनरल बॉडी म्हणून साहित्य अकादमीची आसा आनी एक्झिक्युटिव्ह बॉडी म्हणून आसा. तर जनरल बॉडी जी आसा, जो मेरेन जनरल बॉडी भितर ते मान्यतायेक येना तो विषय, तो मेरेन तो एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन वचना.
म्हणजे साहित्य अकादमीच्या मुखार ते प्रक्रियेन 1975च्या पयलीं भोजपुरी, कोंकणी, खासी आनी नेपाळी ह्यो भासो येयल्ल्यो ते प्रक्रियेन आणि ते प्रक्रियेन एक प्रस्तुतीकरण करपाचें आसता. दर एका भाशेचो एक प्रतिनिधी वता आनी ताका पुरावे दिवचे पडटा, प्रेझेंटेशन करचें पडटा, जशें आज हांव तुमच्या मुखार करता. प्रत्यक्षान करचें पडटा. तेन्ना डॉक्टर जॅक सिक्वेरा युगोचो लिडर आनी एक बरो विचारवंत आणि हजर जबाबी ह्या मनशाक व्यवस्थित विचार करून कोंकणी भाषा मंडळाच्या प्रतिनिधींनी बीन फुडाकार घेऊन कोंकणी भाषेचे संदर्भात एक प्रेझेंटेशन एक प्रस्तुतीकरण करचे खातीर नेमिल्लो आणि त्या सगळ्या प्रक्रियेक निम्माणी 26 फेब्रुवारी 1975 ह्या दिसा सर्वसाधारण प्रतिनिधी सभा म्हणजे जनरल बॉडी भितर 27वी तांची बसका चलिल्ली, वर्सांतल्यान एक चलता. कोंकणी ही सगळे क्रायटेरिया पुरे करपी भास आशिल्ल्या कारणान ती एक स्वतंत्र भास, साहित्यीक भास म्हणून मान्यताय साहित्य अकादमीच्या वेदिकेचेर कोंकणीक मान्यताय मेळ्ळी वा ती प्रक्रिया पुराय जाली. तिसरें एक आंदोलन जाचो हांवें अभ्यास केला ते म्हटल्यार 555 दिसांचे राजभास आंदोलन. 29 जुलै ते 29 जुलै 1985, 29 जुलै 1985 टू 4 फेब्रुवारी 1987, 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या कालखंडाचो जर आम्ही विचार केलो 555 दीस तत्वाता ताचे 2 भाग केले हांवें. म्हणजेच एक मोठे आंदोलन चल्ले. एक सादो विशय आसा, गोवा काँग्रेस म्हणून त्याच्या वेळाचेर एक पक्ष आशिल्लो, लुईझिन फलेरो ताचो एकमेव आमदार आशिल्लो विधानसभेत. आणि पहिलेच फावटी 80च्या उपरांत काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी जी आसा ती सत्तेर आयली गोंयांत. रिजनल म्हणजे प्रादेशीक पक्षांक हरोवन गोंयचे बद्दल सांगता आणि तिणेन आपल्या जाहीरनाम्यान सांगिल्ले की आमी सत्तेर आयले जाल्यार कोंकणीक राजभास करतले म्हणून. आणि ते राजभास करपाक फुडाकार घेना म्हणून एका अधिवेशनात 19 जुलै 1985 ह्या दिसा 19 जुलै 1985 ह्या दिसा लुईझिन फलेरो हांणी एक विधेयक गोंय, दमण एंड दीव संघ प्रदेशाच्या विधानसभेत हाडले आणि ते विधेयक त्याच्या वेळावयले मुखेलमंत्री श्री प्रतापसिंग राणे हांच्यानी ते विधेयक भायर मारले एका पद्दतीन कोंकणी भाषेचो, कोंकणी विधेयकाचो हो अपमान अशा पद्दतीन एक बाबली नायक नावाचो एक पत्रकार, एक तरणाटो त्याच्या वेळाचेर आशिल्लो. तांणी ही भूमिका घेतली की आम्ही सबंद कोंकणी मनशाक, कोंकणी कलाकार, कोंकणी तियात्रीस्ट, कोंकणी साहित्यीक, कोंकणी समर्थक हांकां आपूण वचून मेळटलो आणि हो कोंकणी भाषेचो, कोंकणी मनशाचो, कोंकणी समुदायाचो अपमान आसा म्हणून एक आंदोलन पेटयतलो. आणि ताजी सुरवात 29 जुलै 1985 ह्या दिसा आझाद मैदानाचेर एक सभा घेवन जाली आणि ते एक उग्र स्वरूपाचे आंदोलन जाले. गोंय, दमण एंड दीव संघ प्रदेशाची राजभास जी आसा ती कोंकणी जावची अशे विचार करपी एक गट आणि गोंय, दमण एंड दीव संघ प्रदेशाची राजभास मराठी जावची असो एक वेगळो गट. त्या गटांक राजकीय पक्षांचे समर्थन आशिल्ले, वेगवेगळ्या संघटनांचे समर्थन आशिल्ले आणि हे फुडें व्हरता आसतना 2 संस्था मुखेलतायेन वयर सरल्यो, त्यो म्हणल्यार KPA म्हणजे कोंकणी प्रजेचो आवाज आणि दुसरो मरा प्रस म्हणजे मराठी राज्य भाषा प्रस्थापन समिती. एक तक्तो दवरला, तो सगळो तुमच्या मुखार हांव सांगू शकना, पूण 31 ऑगस्ट 1985 ह्या दिसा KPA म्हणजे कोंकणी प्रजेचो आवाज ह्या संघटनेची स्थापणूक जाली. ताचे निमंत्रक आशिल्ले पुंडलीक नायक, भांडारी आशिल्ले डॉक्टर FM रिबेलो आणि भांडारी दुसरो आशिल्लो दामोदर मावजो आणि हेर कितलेशेच हेर वेगवेगळ्या क्षेत्रातले जाळवणदार तातून कार्यरत आशिल्ले. जाल्यार 16 सप्टेंबर 1985, 16 सप्टेंबर 1985 ह्या दिसा मराप्रस म्हणजे मराठी राज्य भाषा प्रस्थापन समिती म्हणजे मराठी राज्य भाषा जावची हाचे खातीर फुडाकार घेतिल्ली एक संघटना फुडें सरली. ताचे अध्यक्ष आसले पापू शिरोडकर, सरचिटणीस शशिकांत नार्वेकर आणि भांडारी आशिल्ले माधवराव तळावलीकर. आणि ताच्या उपरांत जर पळयत जाल्यार राजकीय पक्षांचो तेंको KPA खंयचे आशिल्लो, गोवा काँग्रेस, गोमंत लोक पक्ष, जनता पक्ष गोवा, अपक्ष जे 2 आमदार त्या वेळाचे आले, फ्रांसिस्क बांक्रो आणि उदय भेंब्रे, गोंय, दमण एंड दीव संघ प्रदेशाच्या विधानसभेत. आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, भाऊसाहेब बांदोडकर गोमंतक पक्ष जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांतल्यान फुटून शशिकलाताई काकोडकर हांणी त्या काळा पुरतो तयार केल्लो आणि कार्यरत आशिल्ली. आणि शिवसेना
अशा संघटनेचो राजकीय संघटनेचो तेको ह्या संघटनांक आशिल्लो. जाल्यार वृत्तपत्रांचो तेको राष्ट्रमत, नवे गोंय, हेराल्ड, सोमगढी, गोवा टुडेस, राखणो ह्या सारकिल्ली नेमाळ्यान दिसाळी केपीएक समर्थन दिताली. जाल्यार गोमंतक, पुढारी, सकाळ, रणझुंजार, लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम सारकिल्ले प्रादेशीक आणि राष्ट्रीय म्हणजे महाराष्ट्रात सक्रिय आशिल्ले कांय पेपर नेमाळी दिसाळे समर्थन करताले. वेगवेगळे संघटना आशिल्ले तुमकां अजाप दिसतले की कोंकणी मोगी आबिदाबीचे म्हणजे आबिदाबी, कोंकणी लँग्वेज सेंटर UAE, द न्यू गोवन ओव्हरसीज असोसिएशन कुवेट सारकिल्ल्यो संस्था सुद्धा केपीएक थंयच्यान समर्थन दिताले, वेगवेगळ्या स्वरुपान समर्थन दिताले. कारण गोंय जर वेगळें उरतलें जाल्यार फक्त ओपिनियन पोल येवन जावचो ना, तर हांगासर गोंयची राजभास सुद्धा जी आसा ती कोंकणी जावपाक जाय. ती मराठी जाली जाल्यार घडये वेगळें चित्र येवं शकता, अशा पद्दतीचो तो विचार आशिल्लो. जाल्यार गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ, गोमंतक मराठी भाषा परिषद, दलित पॅन्थर गोवा शाखा, अखिल भारतीय साहित्य संमेलन नांदेड आणि मुंबई हांच्या सुद्धा वेदिकेचेर मराठी राजभाषा जावची म्हणून समर्थन झाले. एकूच गजाल सांगताना फुडें सरता. एक मेळावो 14 नोव्हेंबर 1985 ह्या दिसा जालो. तातूंत 75,000 लोक कोंकणी समर्थन करपा खातीर केपीएच्या बावट्या सकयल आझाद मैदानाचेर जमलो. जाल्यार 29 जुलै 1986 ह्या दिसा 1 लाखा वयर आझाद मैदानाचेर कोंकणी समर्थक एकठांय जाले आणि एक तरेचे शक्ती प्रदर्शन जाले. जाल्यार मराप्रसाच्या संदर्भात जास्तीत जास्त लोक आयलो तो 30,000, जो आझाद मैदानाचेर 2 ऑक्टोबर 1985 दिसा जमिल्लो. आणि एकंदर हे कार्य जाल्यार निमणे कडेन कोंकणी ही गोंय, दमण एंड दीव संघ प्रदेशाची एकमेव राज्यभास, जाल्यार मराठी भाषेक संरक्षण अशा पद्दतीचो एक कायदो राजभास कायद्याच्या स्वरूपात अशा तरेचे एक प्रोविजन राजभास कायद्याच्या संदर्भात पुढे सरले आमकां दिश्टी पडटा. अतिशय महत्वाची गजाल म्हणल्यार कांय लोकांनी, कांय समर्थकांनी आपलो जीव दिलो आणि ताजे उपरांत केंद्र सरकाराक आपले काय प्रतिनिधी धाडचे पडले या आंदोलना भितर भाषिक नियोजन करपाक. RL भाटिया आणि चिंतामणी पाणिग्रही नावाचे 2 ज्येष्ठ काँग्रेस नेते केंद्रात काँग्रेस सरकार आशिल्ल्या कारणान हांगासर धाडून तांच्यांनी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडे, वेगवेगळ्या संघटनांकडे, वेगवेगळ्या प्रतिनिधींकडे भासाभास करून निमाणे एक फॉर्म्युला तयार केलो राजभास चळवळीच्या संदर्भात, राजभास कशी जावची हाच्या संदर्भात. आणि निमणे कडेन 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या दिसा एक खाशेले अधिवेशन घेऊन एका दिसाचे गोंय, दमण एंड दीव संघ प्रदेशान हे विधेयक जे काँग्रेस सरकारानूच फुडें हाडिल्ले, राणे सरकारान मुखेलतायेन 17 जुलै 1986 ह्या दिसा ते मानून घेतले. ताच्या मजगती वेगवेगळे तरेची संघर्ष वेगवेगळे तरेचे जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा. 5व्या अध्यायाचेर येता, वेळ कमी आसा म्हणून. कोंकणीचे राजभास चळवळीत समाजभास विज्ञानीक मोलावणी करताना हे काय असे निकष हांवें वापरल्या आणि जातूंतल्यान ह्या एकंदर 3 आंदोलनांचो विचार जो आसा मूल्यमापन केल्लें आसा. जनमत कौलाच्या संदर्भात 4 शक्ती प्रवाह जे आसा तांची मोलावणी केल्या. भाषिक शक्ती प्रवाह, राजकीय शक्ती प्रवाह, सामाजिक शक्ती प्रवाह आणि सांस्कृतिक शक्ती प्रवाह. सांस्कृतिक शक्ती प्रवाह म्हणटा आसतना जनमत कौलान उल्हास भोयावांच्या जय गोमंतक कला पथकान जे योगदान दिले आणि हिंदू समाजामध्ये सुद्धा वचून, कारण पूर्णपणान एक अभ्यास असो सांगता पूर्णपणान क्रिस्ती समाज जो आसा तो ओपिनियन पोलाचेर गोंय वाटेन राविल्लो दिश्टी पडटा. आणि तरी लेगीत तो 30% सादारण आशिल्ल्या कारणान हिंदू समाजामधल्या लोकांनी बी योगदान दिवपाचे महत्वाचे आशिल्ल्या कारण जनमत कौलान शाबू देसाय ह्या सुटके झुजाऱ्यान संघ प्रदेश ज्योत नावाची संकल्पना फुडें हाडून एक हिंदू धर्मातल्या लोकांक सुद्धा गोंय वेगळे राखचे खातीर प्रवृत्त करपाचे योगदान दिला. जाल्यार राजकीय शक्ती प्रवाहा भितर जनमत कौलान एंटी मर्जर फ्रंट, गोवा काँग्रेस, युनायटेड गोवन्स हांचे योगदान. जाल्यार भाषिक शक्ती प्रवाहा भितर राष्ट्रमत दिसाळे आणि कोंकणी साहित्यीक आणि वावुरपी हांचे योगदान हाचो विचार केल्लो आसा. मोलावणीच्या नदरेंतल्यान कोंकणीक मेळिल्ली साहित्याची मान्यताय हे जे दुसरे महत्वाचे जे आंदोलन आसा राजभास चळवळीचे ताजो अभ्यास करता आसतना एक तक्तो हांवें मुद्दाम मांडिल्लो आसा. हातून जे तांबड्या रंगाचे जे कितें ग्राफान हांवें जी हे दाखयल्ली आसता
योगदान दाखयल्लें आसा तें समर्थन कोंकणी खातीरचें आसा की काळांतरान कोंकणी विशीं लोकांच्या संदर्भात जो गैरसमज आशिल्लो राष्ट्रीय पावंड्याचेर तो साहित्य अकादमीच्या प्लॅटफॉर्माचेर वावुरपी मालगड्यांचो तो कमी जाला आनी निमणे कडेन चडांत चड मतां मेळून साहित्य अकादमीच्या वेदिकेचेर कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळिल्ली आमकां दिश्टी पडटा. आनी निमणे कडेन गोंय, दमण आनी दीव संघ प्रदेशाच्या विधानसभेन 21-8 मतांनी कोंकणी ही गोंयची एकमेव राजभास आनी मराठी सांस्कृतिक संरक्षण अशा पद्दतीचो राजभास कायदो चालीक लागला. हांवें अभ्यास करता आसतना 6व्या अध्यायान निष्कर्ष मांडला, तातूंत एक विचार मांडला तो मुखेलतायेन हांगा सांगता आनी हांव समारोपाकडे येता. कोंकणी भाशीक चळवळीचो आरंभ जो आसा तो 1939 वर्सा जालो असो निष्कर्ष मांडला, कारण संघटनात्मक स्वरुपाचें कार्य थंय चलता अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या प्लॅटफॉर्माचेर. आनी हर्बर्ट ब्लूमर, मार्क्स आर्माल्ड आनी चार्ल्स स्टिल्ली ह्या अभ्यासकांनी एक कलेक्टिव्ह बिहेवियर थियरी नावाचो सिद्धांत मांडला. त्या सिद्धांताच्या आधाराचेर हांवें कोंकणी चळवळीचो अभ्यास केला आनी ताजे निष्कर्ष वा ताजे बद्दलचे विश्लेशण हातूंत मांडला. दुसरो एक महत्वाचो निष्कर्ष मांडला तो कोंकणी राजभास चळवळीचो खरो आरंभ हो संघटनात्मक चळवळींतल्यान जालो तरी सुद्दां उपरांत 1961 कसो जाता, कारण हांगासर कोंकणी राजभास चळवळ म्हटलें हांवें. ताज्या पयलींचे जे तुमकां संघटनात्मक चळवळीचो आरंभ म्हणजे संस्थापक वैचारीक चळवळ, संघटनात्मक चळवळ आनी राजभास चळवळ अशे 3 वाटे हांवें मुखेलतायेन घातिल्ले आसा. आनी 1961 ते 1987 मजगती जनमत कोलाच्या निर्णयान गोंयची राजकीय अस्मिता पक्की जाली. 1967 ते 1975 ह्या कालखंडान साहित्य अकादमीच्या वेदिकेचेर कोंकणीच्या मान्यतायेच्या संदर्भातलो संघर्ष चल्लो. त्याका हांवें म्हटलें की भाशीक अस्मिताय पक्की जाली, म्हणजे भाशीक अस्मितायेचें आंदोलन. आनी राजभास आंदोलनान जे 555 दीस चलिल्ले ते 1987 वर्सा सोंपलें. तेका हांवें संविधानीक अस्मिताय म्हटलें. संविधानीक अस्मिताय हाका लागून भारतीय संविधानाचे 345 कलम जर वाचशात जर तुमच्या लक्षात येतलें, इट इज क्लियरली मेन्शन इन दॅट आर्टिकल दॅट official language of any state or any union territory has to be decided by the elected members of legislative assembly of union territory or the state. म्हणजे असेंब्लीन मेजॉरिटीन निर्णय घेवचो पडटा की त्या वाठाराची वा त्या राज्याची वा त्या युनियन टेरिटरीची राजभास खंयची, आनी हाका लागून संविधानाच्या कायद्यांच्या आधारांतल्यान राजभाशेच्या संदर्भातलो निर्णय घेवप भोव गरजेचें आशिल्लें. आनी म्हणून 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या दिसा त्या संविधानीक अस्मितायेच्या संदर्भातलो निर्णय जाल्ल्या कारणान हे तिसरे महत्वाचे आंदोलन जातूंतल्यान राजभास निश्चित जाली आनी ताजे वयल्यानूच गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो फावो जालो 30 मे 1987 ह्या दिसा. कोंकणी राजभास घडचे फाटली वेगवेगळी कारणां हांवें सांगल्या. ताजे ब्रिटीश इंडियात भाशावार प्रांत रचनेचो पुरस्कार आसत, कोंकणी भाशीक अस्मितायेचो पुरस्कार करपी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची स्थापणूक आसत, भाशीक अस्मितायेच्या आदारान स्वतंत्र भारतात पहिल्या राज्याची निर्मिती. म्हणजे अजाप दिसतलें की भाशावार प्रांत रचनेच्या संदर्भात 1 नोव्हेंबर 1956 ह्या दिसा स्टेट रिऑर्गनायझेशन कमिशनाचे जे शिफारसी आसा त्यो लागू जाल्यो आनी ताजे वयल्यान भाशेक धरून राज्य निर्माण जाली. ताज्या पयलींची अवस्था जी ब्रिटीश कालीन जी अवस्था आशिल्ली तीच मुखार गेल्ली आनी ते करचे फाटली वेगवेगळी कारणां आशिल्लीं. देशान वेगवेगळे तरेची परिस्थिती आशिल्ली. पूण 1 नोव्हेंबर 1956 ह्या दिसासान भाशावार प्रांत रचना करून ताज्या पयलीं सुद्दां मद्रास प्रांतांतल्यान तेलुगू प्रांत वेगळो जावचो म्हणून एक आंदोलन जालें आनी 1953 वर्सा आंध्र प्रदेशाची निर्मिती ही भाशा आनी संस्कृतायेक धरून जाली. दॅट इज द बिगिनींग ऑफ भाशावार प्रांत अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. आनी मागीर 56 उपरांत भाशेक धरून राज्यांची निर्मिती जाली. तें तत्व जें आसा ती कोंकणीच्या संदर्भात खूब म्हत्वाचें आशिल्लें, कारण गोंय मेकळें जालें ह्या फाटभुंयेचेर 1961 वर्सा कोंकण वाठार ताज्या पयलींच महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केरळान वांटून गेल्ल्या कारणान फक्त गोंय उरिल्लें. तर ह्या गोंयच्या संदर्भात भाशेक धरून राज्याची निर्मिती कशी जावची असो हावेस जो आसा तो राजभास चळवळीच्या भितर पयल्या आंदोलनान आमकां दिश्टी पडटा की वाठार वेगळो उरलो, राजकीय अस्मिता गोंयची वेगळी जाली. दुसरी भाशीक अस्मिता साहित्य अकादमीच्या मान्यतायेन वेगळी जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार
राजभास कायद्याच्या माध्यमांतल्यान तुमकां उपरांत स्टेट मेळप हो जो हावेस आसा तो पुरो जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. कांय निकश आसा ताजेर हांव भाश्य करिना, हांव निमण्या पावण्याचेर येता. कोंकणी चळवळीची साबार जैत आमकां ह्या पुराय कालखंडान दिश्टी पडटा. ताजो अभ्यास केला. निमणे कडेन हांवेन समारोपाच्या म्हज्या भागान जनमत कौलाचे जैत, साहित्य अकादमीचे मान्यतायेचे जैत, कोंकणीक राजभास म्हणून मान्यताय मेळ्ळा ते जैत, गोंयाक मेळिल्लो घटक राज्याचो दर्जो आसत वा कोंकणी घेता. खूब फावटी ह्या जैतांची तोखणाय करता, पूण त्या जैता उपरांत जी जापसालदारकी आयल्या ती स्विकारल्या काय कितें एक म्हत्वाचो विशय आनी ताका लागून कोंकणी चळवळीची 5 अपेसां अशें हांवेन मुजरत समारोपाच्या म्हज्या विभागान मानिल्लें आसा. ते म्हणल्यार कोंकणी राज्याची निर्मिती जाली ना पुराय कोंकण वाठार. कारणां ही आसा, पयलीं सांगल्या ती. गोंय केंद्रीत कोंकणी चळवळ उरली, जी कोंकण वाठार केंद्रीत जावपाची आशिल्ली, दुर्दैवान जाली ना, गोंय केंद्रीतूच उरली. कोंकणी चळवळीचेर बशिल्लो जातीवादी शिक्को जो आसा तो एक थोडोसो अपयशाच्या नदरेंतल्यान फुडें गेला आनी प्रांतीक आनी लिपी भेदाच्यो वण्टी आमी पयस करूं शकले ना आनी कोंकणी विशीं भौसाची अनास्था जी आसा ती पुराय रितीन काबार करूं ना काय कितें हें अपयश. आनी निमणे कडेन कोंकणी चळवळी मुखार आशिल्लीं 5 आव्हानां अपेसांक आनी जैतांच्या आदारांतल्यान हांवेन काडल्या त्या प्रमाणे संयुक्त कोंकणी प्रदेश घडोवपाचें आव्हान, प्रांतीक आनी लिपी भेदाच्यो वण्टी मोडपाचें आव्हान, कोंकणी भौस आनी साहित्याक एकठांय हाडपाचें आव्हान, कोंकणी विशीं भौसाची आस्था वाडोवपाचें आव्हान आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार जे आयज वेगवेगळ्यो संघटना कोंकणीच्या मळाचेर काम करता, कोंकणी 8व्या वयरीन पाविल्ली आसा. 20 ऑगस्ट 1992 ह्या दिसा ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणीक मेळपाक लागिल्ले आसा. तर हे सगळें घडटा आसतना कोंकणी चळवळीचो एक विजन प्लॅन, एक फुडाराचो एक आराखडो तयार करपाचें एक मोठें आव्हान ते करता वय आमी. म्हाका दिसता ना, म्हणजे कोंकणी चळवळीच्या संदर्भान हें संशोधन करता आसतना म्हाका ह्या गजालींचेर लक्ष ओडिनचें दिसलें म्हणून मुजरत हांगासर हें मांडटा. आनी निमणे कडेन नवे जे संशोधक आसात ह्या विशयाक धरून, म्हणजे भाशीक संघर्श, कोंकणी चळवळ ह्या विशयाक धरून जर तुमकां संशोधन करपाचें आसत जाल्यार मुजरत ह्या विशयांचेर नदर मारात जे तुमकां हांव सुचोवपाक सोदतां आनी हांव समारोप करतां. कोंकणी भाशीक संस्कृतायेचो उगम आनी उदरगत हाच्या संदर्भान तुमी विशय घेवं येता संशोधना खातीर. कोंकणी चळवळीन बायलांचें योगदान, कोंकणी चळवळीन अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची भुमिका आनी योगदान, भाशावादाचें कोंकणी साहित्यांत पडिल्लें पडबिंब, भाशावादाचें कोंकणी साहित्यांत पडिल्लें पडबिंब, कोंकणी चळवळी खातीर संस्थांचें योगदान आनी रविंद्र केळकार व्यक्तिशा घेवं शकता, उदय भेंब्रे, पुंडलीक नायक, एक कोणी घेवं शकता, 2 घेवं शकता, हांचे भाशीक चळवळीतलें योगदान अशे कांय म्हत्वाचे विशय तुमी ह्या एकंदर चळवळीच्या संदर्भात तुमच्या संशोधना खातीर वेचून हाडूं येता आनी अभ्यास करूं येता. हांव हांगासर रावतां. एकंदर एकूच मुद्दो सांगता. राजकीय अस्मिता ओपिनियन पोलांतल्यान सिद्ध जाली, भाशीक अस्मिता साहित्य अकादमीच्या मान्यतायेंतल्यान कोंकणीच्या संदर्भात सिद्ध जाली आनी संविधानीक अस्मिता म्हणजे राजभास कायद्याच्या आधारांतल्यान कोंकणी ही ह्या वाठाराची वा गोंयची राजभास हे निश्चित जाले आनी ह्या तिनांच्या आदारांतल्यान गोंय हो वाठार किंवा गोंय हे घटक राज्य जावपाक शक्य जालें आनी तातूंतल्यान त्या साबार सोपानांचेर वा त्या बुन्यादीचेर कोंकणी भारतीय संविधानाच्या 8वे वळेरीन 20 ऑगस्ट 1992 ह्या दिसा आस्पावीत जाली. हो एकंदर निष्कर्श, एकंदर चळवळीचें वर्गीकरण करून कोंकणी चळवळीची समाज भास विज्ञानीक मुल्यांकन वा मोलावणी जी आसा ती करपाचो प्रयत्न म्हज्या ह्या वावरांतल्यान हांवें केल्लो आसा. म्हाका ही संद थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्रान तुमचे मुखार प्रस्तुत करपाची संद दिली, ताका लागून हांव थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्राचे उपकार आठयता, उपकार मानता, दिनवास म्हणटा. देव बरें करूं. तुमचे जर प्रश्न कितें आसत जाल्यार घेवया, कारण वेळ जाल्लो आसा. पूण तरी लेगीत प्रश्न आसत जाल्यार त्या प्रश्नांची जाप दिवपाक हांव तुमचे मुखार आसा, उपस्थित आसा.
देव बरे करू सर. तुम्ही केल्ले संशोधन आयज तुम्ही आमच्या मुखार खूप सुंदर रितीन मांडिल्ले आसा. परत एकदा तुमका खूप परबी. इश्टानो, वेळ जाल्लो आसा. निमाणे कडेन हांव सगळ्यांक परबी भेटयता ही कार्यावळ यशस्वी केल्ल्या खातीर. तशेंच दोतोर हनुमंत सर, तुमकांय दिनवास आमच्या उतराक मान धरून तुम्ही हांगा हाजीर राविल्ल्या खातीर. तशेंच बाय वैदई, तुकाय देव बरें करूं आमच्या आयच्या मुखेलीची वळख करून दिल्ल्या खातीर. परत एकदा सगळ्यांक भाशा मोगी आनी वाचन प्रेमीक देव बरें करूं. आनी ही कार्यावळ हांगाच सोंपली अशें हांव जाहीर करता. सगळ्यांक देव बरें करूं.